गोंयांत आशिल्ल्यो साबार उद्देगीक वसणुकेक पुनर्जीवीत करपाक तशेंच बंद पडिल्ल्यो उद्देग सुरू करपाक लागून सरकारान वेगवेगळे म्हत्वाचे ठराव घेतल्यात. तशेंच उद्देगीक वसणुकेक लागपी मुळाव्यो सुविधा दिवपाक गतीशक्ती येवजणे वरवीं मेळिल्ल्या निधीचो उपेग करपाचो सरकारान थारायला, अशी माहिती उद्देग खात्याचे मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी दिल्या. उद्देगीक वसणुकेंनी जाल्ली अतिक्रमणाची पळोवणी करपाक खासा सर्वेक्षण करतले. हें काम DSLR वरवीं जातलें. तशेंच ह्या सर्वेक्षणाची माहिती फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर ऑनलायन मेळटली, अशें माविनान सांगलें. MPTच्या कोळसो येरादारी खातीर प्रदूषण तशेंच अपघात जावपाचें प्रमाण वाडलां. MPTन कोळसो येरादारी 1 नंबराच्या गेटी वयल्यान करता, अशें सरकाराक सांगिल्लें. मात आतां 9 नंबराच्या गेटी वयल्यान कोळशाची येरादारी केल्ल्यान कोळशाची येरादारी आतां लोकवस्तीत आशिल्ल्या वाठारांतल्यान जाता. तशेंच ह्या येरादारीक लागून व्हड अपघात जावपाक लागल्यात. MPTचेर सरकारान खर कारवाय करची, अशी मागणी मुरगांवच्या आमदार संकल्प आमोणकारान केला. ह्या विशयांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लक्ष घालून प्रश्न सुटावो करपाचें आस्वासन दिलां. बायलां कडेन जावपी भेदभावा विशीं आपूण आयच्या सत्रांत खाजगी थाराव मांडटलो, अशी माहिती विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान दिल्ली. बायलांक खासा करून विधवांचेर जावपी अत्याचारांचेर आसून हें बिल अंमलांत हाडप खूब म्हत्वाचें आसा. देखून सगळ्या आमदारांनी ह्या बिलाक तेंको दिवचो, अशी मागणी युरीन ह्या वेळार केल्ली. नेदरलँडांतल्या पर्यटकांक वांटोवपाक गेल्ल्या थळाव्या तरणाट्याची मंत्री रोहन खंवटेन तोखणाय केल्या. जाल्यार गोंयांत सध्या कायदो आनी सुवेवस्था इबाड चल्ल्या. देश विदेशांतल्यान येवपी पर्यटक गोंयांत सुरक्षीत ना, देखून बलात्कार, पर्यटकांचेर जावपी आगळी कूळ सारकिल्ल्यो घडणुको वाडपाक लागल्या. ते खातीर आयच्या विधानसभा अधिवेशनांत हांव पेडण्यां जाल्ल्या घडणुके विशीं कॉलिंग अटेन्शन घालतलो, अशें फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी त्या वेळार सांगलें. शुक्रारा फातोडेर थिये रेल्वे स्टेशना वयल्या 2 दुकानांक अचकीत उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान एका दुकानांतले पुराय सामान तशेंच पयशे लासून गोबर जाले. जाल्यार ताच्या कुशीक आशिल्ल्यान दुसरें दुकान वांटोवपाक उजो पालोवपी दळाकी आसायले. उजो लागिल्ल्यान सुमार 5 लाखांचें लुकसाण जालें. आणीबाणी खातीर रेल्वे स्टेशनाच्या दुकानांनी उजो पालोवपाक यंत्रणा नात.
वेळाचे भान दवरून तशेंच विधानसभेचे नेमतीन दवरून विरेश बोरकारांना आपले प्रस्न मांडपाक जाय अशें सभापती रमेश तवडकर हांणी सांगले आनी विधानसभेत गरजे भायल्यो गजाली उलोवचे न्हय अशें मत तवडकरान उक्तायलें. विश्वजीत राणे हांणी मांडला ते एक विधेयक सोडल्यार हेर सगळे विधेयक आमचे गोंय विकपाचेर आसात आनी आमी ताका परवानगी दिवचे नात अशें फातोड्डा मतदारसंघाचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी विधानसभे भायर पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाची जाप दितना सांगलें. सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो सत्तरींतल्या ग्रामीण वाठारांतल्या गरजेवंत लोकां मेरेन पावोवपाचो यत्न सदांच करतले अशें उतर पर्येची आमदार दिव्या राणीन दिलें. ब्रेस्तारा समाज कल्याण खात्याच्या अटल आसरांतल्या पर्ये मतदारसंघांतल्या लाभार्थ्यांक मंजुरी पत्रां दिल्या उपरांत ती उलयताली. पट्ट 32 लाभार्थ्यांक अटल आसरा मंजुरी पत्रांचें वांटप केलें. कुमारजुव्या 3 भुरग्यांक बुट्टाना वाजोवपी अंकुर कुमार संजय प्रसाद हाचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सत्कार केलो. ताका 1 लाख रुपयांचे इनामूय दिले. ह्या वेळार महसूल मंत्री बाबूश मोन्सरात, अंकुराचो बापूय आनी आवय हाजीर आशिल्ली. तशेंच कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे आनी फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायन अंकुर कुमाराच्या ह्या धाडसा बद्दल ताचो सत्कार केलो. पोकेवाडो मोर्च वाठारांत श्री कुळकार म्हाळसा देवस्थानाच्या वार्षिक वर्धापन दिसा निमतान ब्रेस्तारा गायनाची कार्यावळ व्हडा उमेदीन मनयली. पंचायतन कला संस्थेच्या वतीन गोंयचो गायक अक्षय नायक हांच्या गायनाची कार्यावळ जाली. थळाव्यां सयत हेर लोकांनी ह्या गायनाच्या कार्यावळीचो आनंद घेतलो.
केपेच्या किटोळ वाठारात आशिल्ल्या 8 लाख चौखण मीटर आयडीसीच्या जाग्यावेल्यान विधानसभेत निमण्या दिसाच्या सत्रांत बरीच चर्चा जाली। ह्या जाग्यार जर उद्देगीक कंपनी आयल्यो जाल्यार केपेकारांक रोजगार मेळपाक शकता, मात कांय मंत्र्यांच्या आशेक लागून ही जागा अशीच रिती उरल्या अशें केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्टा म्हणटा। जाल्यार आमकां प्रदूषण न करपी उद्देग हाडपाक जाय आनी गोंयकारां खातीर आनी खास करून थळाव्या खातीर रोजगाराच्यो संदी तयार करपाक जाय। देखून हेर सदस्यांनी लेगीत आपल्यो सुचोवण्यो दिवच्यो अशी जाप उद्देग खात्याचो मंत्री माविन कुदिनून दिली। जाल्यार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या फुडारपण आशिल्ल्या आयबीपन फाटल्या 3 वर्सां सुमार 7 लाख चौखण मीटर जमनीचें रुपांतरण केलां, मात आयज मेरेन एकट्याकूय रोजगार मेळूंक ना। रोजगार फकत कागदांचेर उरला अशें म्हणीत विजय सरदेसाईन टिका केली। कोको दर्यादेगेवेली धड कोसळटाली, ताका लागून कोको वाठारांत व्हडलो प्रस्न उप्राशिल्लो। आतां होय प्रश्न सुटावो जाल्लो आसा। उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी 4 कोटीच्या प्रकल्पाक मान्यताय दिल्या आनी फुडल्या सप्तका मेरेन ह्या कामाचो शुभारंभ जातलो अशें साळगांवचो आमदार केदार नायक हांणी सांगलें। तशेंच उदकाचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो जातलो अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। गिरेस्त मनशांक रेशनाची गरज ना, ताका लागून तांचें रेशन कार्ड रद्द करून आतां अशा मनशांक ग्रीन कार्ड दिवपाचें सरकारान येवजिलां। हातूंतल्यान सरकार फकत कांय लोकांचीच उदरगत करपाक सोदता काय कितें असो प्रश्न काँग्रेसीचो फुडारी कार्लोस परेरान केला। भाजपाचें सरकार सेन्सस कायद्याचे नेम मोडून खाजगीरित्या सेन्ससाचो डेटा चोरपाचें कारस्थान करता असोय आरोप कार्लोसान केला। आपलो अर्थसंकल्प दर एकल्या गोंयकाराच्या मुखामळार हांसो फुलयतलो असो दावो करीत भिवपाची गरज ना म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगिल्लें खरें, पूण ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चर लँड बिलाक लागून कुळ मुणकारी मदीं भंय पातळ्ळा। ह्या बिलाक लागून शेतकारांचेर हावळ येतली। बिल्डरांक फायदो करून दिवपाच्या हेतानूच सरकारान हें बील हाडलां। तेन्ना हें बील आमी कशेंच पास जावपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी गोंयच्या कुळ मुणकाराचो आवाज संघटनेन दिल्या। कायद्या प्रमाण शेत जमनीचेर शेत करपाचो सोडून हेर कसलोच वेवसायीक प्रकल्प येवपाक फावना। देखून शेतान आशिल्ले सगळे भंगार अड्डे बेकायदेशीर आशिल्ल्याचे काँग्रेसीचो आमदार कार्लोस परेरा सांगता। बेकायदेशीर भंगार अड्ड्यांनी कितल्योश्योच बेकायदेशीर गजाली चलतात अशें ताचें म्हणणें।
सगळ्यांक समान नदरेंतल्यान पळोवपी भाजपा सरकाराक फटवणूक करून पळून गेल्ले वेवसायीक दिसनात काय कितें? आम आदमी पार्टीन प्रस्न उपरासला. जेन्ना अदानी सारकिल्ले उद्देजक आनी हेर बाकीच्यांचे घोटाळे भायर आयले ताचेर कित्याक कारवाय जायना अशें ताचें म्हणणें. आमी हाच्या आड कशेंच वोगी रावचे ना. आमचें वैचारीक स्वातंत्र्य आनी आमचो स्वाभिमान वाटोवपाक आमकां भितर वचचें पडल्यार उपकारता अशें आबाजो गोंय मुखेली अमित पालेकार सांगता. ब्रेस्तारा सकाळी 11 वरांचेर पणजे महापालिकेच्या महापौर आनी उपमहापौराचे वेंचणुके जाले. सेगीत तिसरे फावट रोहित मोन्सेराताची महापौर आनी उपमहापौर म्हण संजीव नायकाची दुसरे फावट वेंचणूक जाल्या. हेर कोणूच उमेदवार नाशिल्ल्यान ह्या दोगांची बिनविरोध वेंचणूक जाली. पणजी महानगरपालिका कायद्या प्रमाण महापौर आनी उपमहापौराची दर वर्सा वेंचणूक जाता. मार्च 2021 जाल्ल्या महानगरपालिका वेंचणुकेत महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान तेंको दिल्ल्यान पॅनलान 30 सदस्यांच्या मंडळांत 25 जागे जिखिल्ले. गोंयांत जमीन घोटाळे जावपाचें प्रमाण वाडलां अशें सरकारान स्थापन केल्ल्या SIT वरवीं दिसून आयलां. ह्या सगळ्यांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर ह्या फुडें जमीन मालकांक तांच्या जमनीची कागदां आधार कार्डा कडेन लिंक करची पडटली अशी म्हायती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी अर्थसंकल्प मांडटना दिल्या. जमनीची ही म्हायती आतां ऑनलायन डेटाबेजा वरवीं जोडटले तशेंच गोंयच्या सगळ्या मालांनी आधुनीक लँड रेकॉर्ड रूम स्थापन करतले अशी म्हायती ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान दिल्या. पेडण्या नेदरलँडाचे चलयेचेर सुऱ्यान हल्लो करपी दुबावेताक पेडणे पुलिशेन निमाणो धरलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो दुबावेत बुधवारा राती कडेन पर्यटन चलयेच्या कुडीन घुशिल्लो. ताका पळोवन हे चलयेन व्हडल्यान आड्ड्यो मारपाक सुरवात केल्ली. चली बोवाळ घालता म्हूण ताणें तिका सुऱ्यान मारपाची धमकी दिल्ली. चलयेचो आवाज आयकून शेजाराक रावपी एकलो पर्यटक चलयेच्या कुडीन गेलो. उपरांत दुबावेतान दोगांचेरूय सुऱ्यान हल्लो करून थंयच्यान पळ काडिल्लो. मडगांवां भरिल्ल्या सारस महोत्सवांतल्या स्टॉलांचेर वजनमाप खात्यान ब्रेस्तारा अचकीत धाड घातली. ह्या वेळार म्हायती आनी दर नाशिल्ल्यो कांय वस्तू खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी जप्त केल्यो. गोवा केनान ह्या विशीं कागाळ केल्ली. हे कागाळीची दखल घेवन ही कारवाय जाली.
मडगाव पालिकेन 84.59 कोटी रुपयांच्या अदमासात पत्रकाक ब्रेस्तारा मंजुरी दिली. याविषयी पालिकेची खासा बसका जाली. पालिकेन हे फावट कांय कर वाडोवपाचो निर्णय घेतला. ताका लागून येणावळ वाडोवपाचे पालिकेक विश्वास आसा. करवाडी विशीं सरकाराचे परिपत्रक आयल्या उपरांत पालिके कडल्यान ही कर वाड लागू जातली अशें नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान सांगलें. सांगे वाठारांतल्या साळावली धरणाच्या लागसार आशिल्ले वाठार पुराय हळशिकावणे जाला. कुर्डी वाठार सोमेश्वर देवळा खातीर फामाद आसा, पूण हो वाठार पुराय हळशिकावणे जाल्ल्यान ह्या वाठारांतली सुंदरताय नश्ट जाल्या. कोयर आनी बियरींच्या बाटल्यांक लागून हो वाठार प्रदूशीत जावपाक लागला. सुचोवणी तक्ते आसून लेगीत लोक प्रतिबंधीत वाठारांत पार्टी करतात. देखून सरकारान ह्या प्रस्नाचो बेगोबेग सुटावो करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. खूप काळाव जाल्ल्या मुंबय गोंय राष्ट्रीय महामार्गाचे काम 2 डिसेंबर मेरेन पुराय जातले अशें आस्वासन केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन दिले. रायगडच्या पनवेल वाठारांत 3 राष्ट्रीय महामार्गाचो बुन्यादी फातर लावपाच्या सुवाळ्यात तो उलयतालो. मुंबय गोंय राष्ट्रीय महामार्गाक कोकणांतल्या 66 पर्यटन थळाक स्पर्श करता. तशेंच कोकण वाठार फळां आनी हेर उत्पादनां खातीर फामाद आशिल्ल्या कारणान उदरगतीक व्हड उर्बा मेळटली अशें गडकरीचें म्हणणें. राष्ट्रीय मूल्यांकन आनी मान्यताय मंडळाचो ब्रेस्तारा निकाल जालो. ज्ञान नॅक मानांकनान PS कला आनी विज्ञान महाविद्यालय फार्मागुडी ह्या महाविद्यालयाक A+ ग्रेड फावो जाल्या. फाटल्या वर्सा महाविद्यालयाक CGPA 2.77 मेळून B ग्रेड फावो जाल्ली. पूण अंदू ह्या वर्सा PS महाविद्यालयान 800 गुणां सयत A+ ग्रेड मेळयल्या. सांताक्रूज पंचायतीत वॉर्ड क्रमांक 3 बेकायदेशीर आशिल्ले बांदकाम मोडले. हो जागो लोकांक सकाळ सांज वेळार वॉक करपाक आसा अशें पंचायतचें म्हणणें. हे बांदकाम आशिल्ल्यान लोकांक ते सुवातेर भोंवपाक मेळनाशिल्लें, पूण आतां हे बेकायदेशीर आशिल्ले बांदकाम मालकान मान्य करून माती भरवण करपाक दिला अशें थळाव्या पंचान सांगलें.